Food safety violation exposed in Calangute. Food and Drugs Administrationan श्री शिव गणेश जनरल स्टोरान तपासणी करताना 150 किलो लेबल नाशिल्ल्या खाद्यपदार्थ जप्त केले. तशेंच अधिकाऱ्यांक सप्लायर्सांकडेन 50 किलो मिसब्रँड केल्लो पनीर मेळ्ळा, जाका लागून अन्नधान्याचो दर्जो आनी गिरायक सुरक्षेचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला. फूड सेफ्टी एक्टा खाला अधिकाऱ्यांनी 50,000चो दंड घातला आनी हो रिपीटेड ऑफेन्स अशें म्हटलां. अशा उल्लंघना आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी FDAन दिल्या आनी भौशीक भलायकेची राखण करपा खातीर वेवसायाक अन्न सुरक्षेच्या नेमाक पाळो दिवचो पडटलो अशें सांगलां. इष्ट पुढे बरेड पुढे बोर पडेल बोरला